In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय जाकेरेसा भाशेन दुबाव पयसावून देवाची येवजण मानून घेवया. जेजूचो जल्म सबोरोबूंक तयार जाताना आयज पवित्र सभा आमकां एक नमुनो दिता. भाग्यवंत जाकार्यस, जो सुरवातेक दुबावलो पूण उपरांत देवाची येवजण मानून घेतली. ताचे भाशेन आमी आमचे दुबाव पयस करून देवाचे बरे खोबरेक आमची काळजां उक्तीं करुया. आमच्या जिवितांत कितें बरें तें देव जाणा, देखून ताचेर पातयेवून जिवुया. ह्या मिसांत देवाची येवजण स्विकारूंक आमकां बोल मागुया. My dear brothers and sisters, the profound gift of faith which we have received from God has united all of us around this altar. Faith is a foundation upon which our relationship with God is built. It's a spark that ignites our hearts and our lives. It also illuminates our path to God. St. Francis Xavier, whose relics we venerate these days, has been a great channel of faith to each one of us. As we begin this Eucharist, surrendering our lives, our families, all our dreams and aspirations to God through this great St. Francis Xavier, let us ask Lord during this Eucharist to touch our hearts, that we may experience His presence, that our minds be attentive to His words,
and our spirit receive the gift of faith and grace for our lives. Let us prepare ourselves to celebrate these great mysteries by asking God's pardon and forgiveness for our sins. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty ever-living God, as we see how the nativity of your Son, according to the flesh, draws near, we pray that to us, your unworthy servants, mercy may flow from your word, who chose to become flesh of the Virgin Mary and establish among us his dwelling. Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Malaika z prowadzącego pustoka wele wacop. Sorvespor देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोम्याक तुमी सोदताय तो ओचीत देव मंदिरान भितर सरतलो, आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय, होय, तो येतलो. अशें दोलबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेतीचे आकटे आनी दोबयाचो कार. रुपें नितोळ आनी निर्मळ कोत्तोल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता दुवांक तो निर्मळ कोत्तलो आनी ताका रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेल कोत्तलो. आनी तेदना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो कोत्तली. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेदना जुजाची आनी जेरुसलेमाची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचे उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात
कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. परतून म्हणुया, तुमच्यो तोखल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी, सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो तारोक. म्हणुया, तुमच्यो तोखल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. म्हणुया, तुमच्यो तोखल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटोल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटोल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. म्हणुया, तुमच्यो तोखल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Solvespora soy sol. Solvespora soy sol. Solvespora soy sol. Solvespora soy sol. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशांक मातयेचो केलोय. ताची सोडवण करूंक ये. Solvespora soy sol. Solvespora soy sol. Solvespora soy sol. Solvespora soy sol. Solvespor तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसो. लुका पोरमोने जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताळें व्हड दोया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सांवारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुणोट करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकार्यास म्हूण ताका नांव दवरूंक ती सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रान त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारली. आनी ताणें फोडी मागून घेवन तिचेर अशें बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्खी दोंगरी मुल्कान ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतात तांणी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलो असो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलोलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. Konkani tuka Krista. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी लागीं पावता. ताचे पोरबेक तयारी करपाचे शेवटाचे दीस. आनी ह्या दिसांनी जें देवाचें उतर आमकां उगडास करता
ते जायते पावट आयचो विशय आमकां सांगता ह्या संवसारान जे दुबाव आमकां आसात ताचेर आमचें लक्ष घालूंक जाय. संवसारान मनशाक कशी आमी जियेता तेन्ना सवार तरेचे दुबाव डाउट्स ऑफ वेरियस टायप्स आमी म्हणटा. पयलो दुबाव येता ह्या आमच्या संवसाराचेर. हो संवसार कसलो आनी ह्या संवसारान आमकां कितें दवरलां, संवसारान आमी कितें करता, बरें करता वो वायट आदारता, असलो आमकां दुबाव पडटा. दुसरे तरेचो दुबाव आमकां पडटा तो म्हळ्यार मनशांचो दुबाव, वीच इज व्हेरी कॉमन, द डाउट ऑफ ह्युमन बिंग्स. आमी दुबावता मनशाक आनी दुबाव मनशांचो ही सुरवात करता न्हूच आमच्या भुरग्यापणार तरणाटपणार, पूण जाणटे पिरायेर आमी वाडटा. जितले आमी वाडटा तितलो आमचो दुबाव मनशांचेर वाडत वता आनी हो दुबाव आमच्या मनान थावन सुरवात करता. आमचें मन मनशाचेर दुबाव घालपाक आमकां प्रयत्न करता आनी हाका लागून दर एका मनशान आपल्या मनाचेर दाबो आनी कंट्रोल दवरपाची गरज. आनी तिसरे तरेचो दुबाव आमकां मेळटा तो म्हळ्यार वस्तूंचोय आमकां दुबाव पडटा. ज्यो वस्तू आमी घेवन भोंवता ताचेर आमचो दुबाव. ही वस्त मोडटली, ही वस्त बरी उरतली जाल्यार आमी नकळो आनी आमी ह्या वस्तूक दुबावता. म्हाकाच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय आमचो दुबाव पयसावूंक आमकां उदास करता. टू कास्ट अवे आवर डाउट्स. आनी कसले दुबाव घेवन आमी आयचो विशय आयच्या मिसान आमी आयल्या गाय. जायते तरेचे दुबाव घेवन आमच्या मनांत ह्या मिसाक आमी हाजीर आसा. हे दुबाव आमकां मेळटा तेन्ना आमकां झाकारियस हो देवाचो मनीस आपल्या जिवितांत कितें घडलें ताची खबर जोरी आज आमी वाचूंक ना, पूण पवित्र पुस्तकाचेर आमकां मेळटा. झाकारियस जेन्ना देवाचें उतर आयकूंक सोदिनासलो, जेन्ना आज बरोबर ताका भेटता मंदिरांत आनी जाणटे पिरायेर तुका भुरगो जातलो हें सत तो मानून घेना, तेन्ना ताचो इफेक्ट ताका मेळटा. तो मौन उरता. मौन उरोवन ताची जीब बंद जाता. कित्याक देवाचें उतर, देवाची येवजण ताणें आपल्या जिवितान पयले सुवातेर वळखून घेवंक तो पाटी सरलो. पूण आयचें वाचप आमकां उगडास करता के भाशेन ताचो इफेक्ट ताका मेळटा तेन्ना तो सत मानता. आनी सत मानता व्हडे खात्रेन सत मानता. जेन्ना जुवांव ताका भुरगो जावंक पावता तेन्ना आयचें वाचप आमकां सांगता जें कितें ताणें अणभवलें, देवान सांगलोलें तें ताका मेळ्ळें, तेन्ना तो आपलो भरवंसो आनी आपलो भावार्थ देवाचेर पाठयता, देवाचेर दवरता आनी देवाच्या जिवितान तो भितर सरता. हे भाशेन तो मौन आसलो ताची जीब सुट्टा. ज्या वेळार तो देवाचेर पातयेता, ज्या वेळार तो भावार्थ दवरता, ज्या वेळार तो भरवंशान रावता तेन्ना देव ताचो इफेक्ट बदलता दुबावाचो आनी दुबाव पयसावूंक ताका आदार करता. आयचे पयल्या वाचपान आमकां मेळटा मालाकी प्रवादी. के भाशेन ह्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता देवाचो पूत येता तेन्ना सगळीं मनशां खडखडटलीं, सगळ्यांक भिरांत लागतली. आनी भाशेन देवाची जैत ह्या संवसारान पावता तेन्ना कोण ताका आडांक पावचो ना. जेन्ना सर्वंडार येता तेन्ना सगळ्या गणगणान तो येतलो आनी कोणूच ताका ह्या संवसारान येवपाचो आडांक शकचो ना. हे भाशेन ताचो लोक ताची मोहिमा मालाकी प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता. म्हाकाच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय के भाशेन आमकां उगडास करता दुबाव पयसावूंक. जायते तरेचे दुबाव आमकां आसात, देखून जायते पावट आमी पातकान पडटा आनी पातकान पडटा तितले पावटी हो दुबाव ह्या पातकाक आमकां पावयता. दुबाव वायट न्हय, दुबाव पातक न्हय, पूण दुबाव आसा तेन्ना पातक आदारूंक
हो दुबाव आमकां आदार करता. देखूनच जायते तरेचे दुबाव ह्या संवसाराचे मनशाचे वस्तूचे आमकां मेळटात तेन्ना मनशान म्हणटा चतूर आसूंक जाय. वी मस्ट बी अलर्ट ऑफ वेरियस डाउट्स. कित्याक हे दुबाव आमकां जायते फावट वायटाक पावयता. जे भाशेन झाकार्यस हाका दुबाव पडलो. जाणटे पिरायेर हांव भुरग्याचो बापूय जावंक पावतलो पूण देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना हें ताका दिश्टी पडली आनी शेवटाक जिवांव जेन्ना भुरगो ताका जालो तेन्ना ताणें आपलो भावार्थ बोरवासो देवाचेर ताणें थीर केलो. हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना जायते तरेचे दुबाव आमकां मेळटात. जायतीं मनशां आमकां दुबावान घालतात तांचे पासून आमी मागुया. दुबाव पयसावया आनी दुबाव कुशीन धरून भावार्थाची मनशां जावंक बोरवाशान जियोंक हे मिसाचे भेटेन त्याच भाग्योन फ्रांसीस शावेराक आनी के भाशेन जेजूक मारयेक आनी झुजेक फुडें घालून ह्या मिसान आमकां आदार आनी कृपा मागून घेवया. Let us rise and place our petitions, our prayers to God through the intercession of St. Francis Xavier. आमच्या धर्मीक फुडारी मालाकाय प्रवाद्यान सांगलोले पोरी भांगारा आनी रुपया भाशेन नितोल जावं आनी देवाची बोरी खबर उर्बेन पोरगोटूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दुबाव आनी निराशीपण अणभवतल्यांक जाकारासा पोरी कुशालकाय आनी देव आपली येवजण संपूर्णायेक पावयता ही खात्री मेलूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भुरग्यांच्या देण्यांक आशेतोल्यांक एलिझाबेथीच्या जिविता वरवीं बुजवण आनी बोरवोसो मेलूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हांगासर एकठांय जालोल्यांक संतोसाची आनी दिनवासनेचें कालीज फावो जावं आनी तांणी सदांच देवाचे कुशे प्रमाणें चलोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. Heavenly Father, with great faith and trust in your providence and generosity, we have placed before you all our prayers and petitions. Accept them, bless them, and grant them for us. We make this prayer through Christ our Lord. Amen.
pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name. May this oblation, by which divine worship in its fullness has been inaugurated for us, be our perfect reconciliation with you, O Lord, that we may celebrate with minds made pure the nativity of our Redeemer, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. it is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and every way, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of the Nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the host and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Tot balanzo solvis portu. Surgani somsar bola tuja voi bovan. Un sorgitu ca soi soi. Solves poracina vieta ta soi. Un sorgitu ca soi soi. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice once more, giving thanks. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Sumia Jesu, ami odokata, ani kasetle pieta. Title bauti, tu voi bovan Jesur, ami tu gemoron Golgotha.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have made us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Bishop Neri, our Bishop, and all other bishops, and all the clergy, religious and faithful. Todos will ओगेपण सारून आमचे इतिहासा पासत ओगेपणान आमी मागुया. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Saviour's command and formed by divine teachings, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. As pilgrims of hope and faith, let us turn to one another and joyfully offer the sign of peace. Peace be with you. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकुटकोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकुटकोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. Jesus Christ, with faith in your love and mercy to your body, and drink your blood, let it not bring us condemnation, but health and healing in mind and body. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those
called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ keep us safe for eternal life. Amen. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बपतिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं. मोगाड बाबा भयणांनो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. थोड्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया.
सोगलीं उबी रावया. Let us pray. Grant your peace, O Lord, to those who have nourished with these heavenly gifts, that we may be ready with lighted lamps to meet you, dearly beloved Son, at your coming, who lives and reigns forever and ever. Amen. Matshe Bosia. We thank Most Reverend Malcolm Sikwera, the Bishop of Amravati Diocese, for presiding over the Eucharistic celebration and praying for us. देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर थियो फेर्नांडीस तशेंच सोहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगळ्या आमच्या याज्ञीक बाबांक तेच बरोबर बोगमाडोच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पुरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. मोगाळ भयणी भवनो चोतराय दवरची फाल्यां पोरवां डिसेंबराचे 26 आनी 27 फकत व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समरपतले. आमचे आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचे येजमान आसतले. 25 नातालांच्या दिसा सकाळी मिसाचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो. 25 दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. चोतराय दवरची फाल्यां दिसा सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 आख्खो दीस कुमसारां आनी कावन्सिलींग आसची ना. डिसेंबराचे 26 तावन ती परत सुरू जातली पूण कुमसारां सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. मातशें चोतराय दवरची सकाळी 6:30 ती सुरू जातली. डिसेंबराचे 27 कुमसारां सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. I thank Father Theo and the Bugmuru parish for accommodating me in celebration of this Eucharist, and I thank His Eminence Cardinal Philip Neri and Bishop Simeon for inviting me. Also, I thank Father Louis. I was a priest of the Diocese of Pune. Father Louis from Pune and Father Melvin for joining me in this Eucharist, and thank you for your prayerful participation. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and joy of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता
आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बाबा वाकाणटा आमेन